मांद्रे मतदारसंघातल्या राजकीय घडामोडींचे तर्क लावप तसे कठीणच। मांद्रे मतदारसंघ राजकीय विश्लेषकांच्या चर्चेचा सदाच मुद्दा ठरला। आता इच्छुक उमेदवार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीक लागल्यात। आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर खंय कार्यकर्ते वांगडा बसका घेता। मुखार वच्चे पयलीं मांद्रेच्या राजकीय इतिहासाचो नियाळ घेवया। आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर मांद्रे मतदारसंघातल्यान भाजप उमेदवाराचेर 3 फावट वेंचून आयलो। चौथे फावट म्हळ्यार 2019 दयानंद सोपटेन काँग्रेसीचे उमेदवारीचेर ताका 16,490 मतांनी हारयलो। पार्सेकर तेन्ना मुखेलमंत्री, एका मुख्यमंत्र्याक हारोवन सोपटेन तेन्ना वर्चस्व सिद्ध केलें। मुखार दयानंद सोपटेन काँग्रेसींतल्यान राजीनामो दिवन भाजपाच्या उमेदवारीचेर पोटवेंचणूक लढवून 13,168 मतां मेळोवन जैत जोडलें। तेन्ना सध्याचो आमदार जी तारोलकर अपक्ष वेंचणूक लढटालो। सुमार 9,225 मतां पडिल्ली। त्या पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीच्या बाबी बाक्कराक 4,221 मतां पडिल्ली। पार्सेकर आनी तांचे कार्यकर्ते पोटवेंचणुकेंतल्यान पयस राविल्ले। 2022 भाजपाची उमेदवारी दयानंद सोपटेक मेळ्ळी आनी नाराज जाल्ल्या पार्सेकरान भाजपाक रामराम केलो। ती वेंचणूक तो अपक्ष लढलो। तेन्ना मोगोच्या उमेदवारीचेर जी तारोलकरान 10,387 मतां घेवन पार्सेकर आनी सोपटे ह्या दोगां म्हालगड्यांक घरा बसयले। त्या वेंचणुकेंत सोपटेक 9,672 जाल्यार अपक्ष पार्सेकराक 5,811 मतां पडिल्ली। फकत 715 मतांनी जितान बाजी मारिल्ली। पार्सेकर अपक्ष देविल्ल्यान भाजपाक हार खावची पडली। उपरांत मोगो भाजपाच्या युतीचे सरकार स्थापन जाले। आता 2027ची विधानसभा वेंचणूक मुखार दवरून समीकरणां बदलपाक लागल्यात। सगळ्या राजकीय पक्षांनी नेटान काम सुरू केला। फाटली कितलीशीच वर्सां पार्सेकर समाजकारणांत सक्रिय आसा। आता परत 2027चे वेंचणुकेत देवपाची तयारी आसा। कार्यकर्त्यां वांगडा बसका सुरू केल्यो म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा। तो खंय भाजपाच्या तिकेटीचो दावो करतलो। भाजपातले ज्येष्ठ आनी वरिष्ठ फुडारी खंय ताच्या संपर्कांत आसा। मांद्रेंत सोपटे ना जाल्यार हांव अशें पार्सेकरान ह्या पयलीं जाहीर केल्लें। मोगोचो आमदार जिताक हारोवंक ते दोगूय एकठांय येतात। 1 to 1 फायट जायत जाल्यार राजकीय समीकरणां बरीच बदलतली। मोगो आनी भाजपान युतीचो उमेदवार दिल्यार पार्सेकराची खंय अपक्ष लढपाची तयारी आसा। सोपटे मन बाळगीत जाल्यार भाजपाच्या मतदारांची मतां पार्सेकराक पडूं शकता। मोगोचो आमदार जी तारोलकर भाजपात प्रवेश करता म्हूण सध्या मांद्रे मतदारसंघात चर्चा सुरू आसा। पक्षाचो निर्णय आशिल्ल्यान सोपटे बंड करूंक शकचो ना। सोपटे चेकमेट। सध्याचो आमदार जी तारोलकर मतदारसंघात बरोच सक्रिय आसा। ताका तरणाटे आनी बायलां मतदारसंघाचो बरो तेंको आसा। फाटल्या वेंचणुकेक जिताक मायनॉरिटीची मतां बरी पडिल्ली। ती मतां एकतर पार्सेकर वा काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्या काँग्रेसी वटेन पडटली। 2027 मांद्र्यात जी जिताची काय जीत पार्सेकर सराची, सध्या तरी पार्सेकर सर इज बॅक। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।